तर तुझे ऐकूंक शिता सोम्या तुका घेवंक लालिता वेदेसरशी येव तुझ्या जेवणाक भाग घेता सोम्या तुझे थंय हांव एकवटता नामान सोम्या नामान तुका जेवणाक तुझ्या दृढ कर म्हाका नामान सोम्या नामान तुका जेवणाक तुझ्या दृढ कर म्हाका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नवे. आमेन. आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देव सोमोग आणि पवित्रत्मेचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. भावन आणि भयणीनो, या पवित्र रितींत जेजूक ताच्या उतरांनी सांगतच येवकरिस्त मोडच्यांत वा उंडो मोडच्यांत बिडच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया. आदारलेल्या पातकां खातीर सुमेलाचे बोगसने मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुजगण्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तनान उसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसून घेवन सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुमिया काकुत कर सुमिया काकुत कर ख्रिस्ता काकुत कर ख्रिस्ता काकुत कर सुमिया काकुत कर सुमिया काकुत कर. प्रार्थया. ह्या मिसाचे ते सवां तशें आमची जन एकल्याचे ते सवां देवाक समर्पण ताचो आशिर्वाद आमी मागया. काकुळदारा देवा, आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवयचो उडास करतना तिचे विनवणेन आमचे असक्तयेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलोन तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, भावा भयणी मदल्या माया मोगा विशांत हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक एकामेकाचो मोग करूंक तुमीच देवा लागीं शिकल्यात. त्या प्रमाणेच सगळ्या मासेदोनियांतल्या सोमेस्त भावा भयणींतय तुमी माया मोग दाखयत आयल्यात. तरी ह्या मोगांत आनिकी चड वाडा म्हूण भावा भयणीनो आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता.
हांवें तुमकां येदोळच सांगलां तशें समाधानान जियोंक सदां आपआपलें काम करा, तुमचेच हात पांय जोरून वावुरा. देवाचें उतर हें. देवाचें उडुपकार. न्यायनितीन प्रितिमेची जडती करूंक सोमी येतलो. न्यायनितीन प्रितिमेची जडती करूंक सोमी येतलो. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जैत ताणें आपणायलां. न्यायनितीन प्रितिमेची जडती करूंक सोमी येतलो. दर्यो आनी तांतू आसा तें सर, भुमी आनी तिचेर आसा तो लोक आनंद पावू. न्हंयो उल्हासान ताळयो पेटूं, पर्वत संतोषान उडोवन नाचूं. न्यायनितीन प्रितिमेची जडती करूंक सोमी येतलो. सगळी सृश्टी येवचो आसा त्या सर्वेस्परा मुखार उल्हासूं. तो संवसाराची मुनसिबी करूंक येतलो. न्यायनितीन प्रितिमेची तो जडती करतलो. सतनितीन लोकांक तो निर्णय करून दितलो. न्यायनितीन प्रितिमेची जडती करूंक सोमी येतलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सुवे आसूं. तुमच्याय सुवें आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एक मनशान आपलें घर सोडून परगांवाक वेताना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे ताचे समर्थतेकीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पयणार गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वयवटाक घालीं आनी सडीत 5 तालेंतां जोडलीं. तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडलीं. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकर गेलो आनी धरणींत एक फोंड कोंडून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी पाटी आयलो आनी येतच तांचे लागचें लेख घेवंक लागलो. तोवळ 5 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी सडीत 5 तालेंतां ताका दिवन म्हणालो, धनया, 5 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय, हांवें आनीकी 5 जोडल्यान. तोवळ ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातयेच्या साकरा. ल्हान संगतींनी तूं पातयेचो म्हूण दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये, तुज्या धनयाच्या संतोशांत वांटेली जा. उपरांत 2 तालेंतां घेतिल्लो तो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनया, 2 तालेंतां तुवें म्हाका दिल्लीं. पळय, हांवें आनीकी 2 तालेंतां जोडल्यान. ताच्या धनयान ताका म्हळें, शाबास, बऱ्या आनी पातयेच्या साकरा. चिल्लार संगतींनी तूं पातयेचो म्हूण दाखयलें देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये, तुज्या धनयाच्या संतोशान वांटेली जा. शेकी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकर मुखार आयलो आनी म्हणालो, धनया, तूं कठीण मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें वंपूंक नातिल्ले कडेन तूं लुंवताय आनी तुवें आसडूंक नातिल्ले कडेन तूं आरायताय. त्या पासो तूं
हांवें बियान वचून तुजें तालेंत धरणी पोंदा पूर्ण दवरलें. धर आतां तुजें तुका पावलें. नसट्या आनी अळशी नौकरा धनी जाप दिवन म्हणालो, हांवें वंपूंक नातले कडेन हांव लुंवतां आनी हांव आसटूंक नातले कडेन हांव आरायतां म्हूण तुजो नासलोय मू. तर म्हजो दुडू तुवें वाडी कित्याक घालोनाय? हांव पाटी येतच म्हजें म्हाका वाडी सुमेत मेळटे न्ही. काणगे देखून ताचे लागचें 1 तालेंत आनी 10 तालेंत आसलेल्याक तें दिया. कित्याक आसलेल्याक भरून वमतसर सडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसा तें इल्लें काडून व्हरतले. आनी आतां नाकारी नौकराक भायर काळोखांत उडया. तें जातेलें रडणें आनी दांत किर्लोनी. देवाचें उतर हे वखानी तुका क्रिस्ता. भोव न्ही बडिनो, उपादेश म्हणटना आमकां सट्टाव मोतीक येवचे देवान दिल्ले 10 उपादेश. आनी उपरांत नव्या तेस्तामेंताक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर देवान दिल्ले वा जेजून दिल्ले 2 उपादेश. देवाचो मोग कर आनी तुज्या पेल्याचो मोग कर. पूण हाच्या की सडीत मापान पवित्र पुस्तकांत एक उपादेश तवळ तवळ उदेता. खंयचो तो? ह्या 10 उपादेशांच्या की आनी जेजून दिल्ल्या 2 उपादेशांच्या की आनी एक उपादेश आसा बायबलांत तवळ तवळ तो झळकता. तो जावन आसा भिये नाकात, भिये नाकात. भोव न्ही बडिनो, आयच्या वांजेलाक आमी आयल्या जाल्यार हांगासर तेग 9 आसात. आनी ह्या तेगी 9 ताच्या धनयान इनामां वा देणी दिल्लीं वा पयशे दिल्ले. आनी दोगां 9 ते बिझनेस वापारन तांणी दोडते केले. आनी त्या देखून धनयाचो पुरस्कार वा इनाम तांकां मेळ्ळें. पूण आसलो आनी एक 9 आनी तो बियान बरोवन आपणा लागीं आसलें वा आपणाक दिल्लें व्हरून धरणी पोंदा पूर्ण दवरता. बियान. आनी ह्याच बिया वरवीं कितें जालें गे म्हळ्यार ताका दिल्लें तालेंत बऱ्याक वापरूंक ताका जालें ना. आनी हाचे तावन धनिया तावन ताका पुरस्कार मेळच्या की ताका शिक्षा मेळ्ळी आनी ताचो नाश जावन गेलो. पळय, बियाचो परिणाम हांगासर कसो आसा म्हणून आमकां स्पश्ट दिसता. भोव न्ही बडिनो, बे एक स्वाभावीक बोगाप वा इमोशन, नॅचरल इमोशन. कितें एक आपाय आसा म्हणटना आमकां बे दिसचें सामान्य. आनी असलें बे आसा जाल्यार त्या आपायतावन आमकां सुटका जोडूंक साध्य जाता. आतां चिंत्या, घरा अवचितेक जीवदाळ भितर रिगली जाल्यार ती पळयतना आमकां बे दिसता. आनी त्या वेळा आमी एकच बोब मारता वा सुरक्षेच्या जाग्याक धांवता. हातून कांय वायट ना. जर असलें बे आमकां आसा जाल्यार त्या आपायतावन आमकां आमी सुरक्षीत सांबाळी येता. आनी असलें भे एक पातकी जायना. पूण केदळा एक पातक वा एक भे पातक जाता केन्ना भे आमच्या जिविताचें कंट्रोल आपणाच्या हातान घेता तेन्ना तें बे भलायकेचें बे जायना. आमी घरा सकट टीव्ही पळयता. टीव्हीचो रिमोट आमच्या हातांत आसा आनी आमकां जाय तशें
आमी चॅनलां बदलीत हांव. तशेंच जर आमच्या जिविताचो रिमोट ह्या बियाच्या हातांत आमी घालो जाल्यार तेन्ना आमी सूख वाटेन चलते आसा. बोलो न्ही भणिनो, ह्या नौकराक जे देवाचो उपादेश आसलो बियेनाका हाची वळख नातरली. आनी त्या देखून तेन्ना धन्या विशयंत तो लेखाच्याकी व्हरतें बेन दवरता आनी हाचे तावन जे कितें धन्यान ताचेर दवरलेलो भरवोसो तो होगडायता. धन्यान दिल्लीं तीं तालेंतां बऱ्याक वापरच्याक तो चलवता. भोवन न्ही भणिनो, देवा थंय आमी भलायकी बरीत बें दवरची गरज. बें म्हणटना ते एक सकारात्मक बें, नकारात्मक न्ही. नकारात्मक बें म्हळ्यार देव आमकां शिक्षा दिता, म्हज्या पातकाक तो ही क्यास्त लायता असलें बें. हें नकारात्मक बें, तें आमकां वाडवळेक पुरक न्ही. बदलाक जर देवा थंय आमकां सकारात्मक बें आसा जाल्यार, पॉजिटीव फियर आसा जाल्यार तें आमकां वाडवळेक कारण जाता. पळय आवय बापायक भुरग्यांक आवय बापायचें बें आसूंक जाय. कसलें बें? नकारात्मक बें न्ही, बगार सकारात्मक बें. सकारात्मक बें आसा जाल्यार त्या आवय बापाय थंय तांकां मोग आसता, त्या आवय बापाय थंय तांकां अभिमान आसता आनी ताचे वरवीं आवय बापाय थंय खरो संबंद बांदून हाडूंक तांकां साध्य जाता. तशेंच जर देवा थंय आमकां असलें सकारात्मक बें आसा जाल्यार तें आमकां देवा थंय आनी पेल्या थंय वाडोवंक पुरक जाता, पुरक जाता. पवित्र पुस्तकांतच आमकां सांगलां की देवाची भिरांत जाणवायेचें उगम म्हूण. तर म्हाका भोवन न्ही भणिनो, मोंती मोरयेच्या फेस्ताक आमी तयारी करते आसा आनी आयचो दीस सोनवार मोरयेक समर्पिल्लो. मोरयेचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार तिचे थंय देवा विशयंत भिरांत आसली. भिरांत वा बें न्हय नकारात्मकपणाचें, बगार सकारात्मकतेचें असलें बें तिचे थंय आसले वरवीं देवा थंय गौरवान ती वाडली, देवाच्या उतरा प्रमाणे ती चल्ली आनी अशें आमकां ती एक आदर्श जावन आसा. तर आज आमचे थंय आसलें लेखाच्या व्हरतें बें काडून उडोवच्याक, देवा थंय आमकां आसचें नकारात्मक बें पयस करच्याक आनी देवाच्या मोगान वाडचें तसलें सकारात्मक बें आमचे थंय रुता करच्याक मोरयेचो आदार मागया. येवकरिस्तान आमकां भेटचो जेजू ताच्या कृपेन आनी बेसवानी बरो. आमेन. Wundo dhakasuru berpita ye bapa wundia waina senghi bapa sumerpita amkas tuka ge bapa amchi Mokar tuka Aspitoci Kirkor teri Mokan diuci Deyen bapa Tu swikar ke Gehe bapa Kani kamci Mokar tuka Aspitoci Kirkor teri mokan diuci deyen bapa tu swikar ke. भोवन न्ही भणिनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी नेमीक आनी आमच्या केपेसूदाक सर्वस्पोर म्हणून घेवं. देव आमचे मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान जावंक तूं निर्मी म्हूण नम्रतेन मागता. आमच्या सुमया जेजूचे नांवे आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासूया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज्या पोंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत अवकार मर्येचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तिचें दिन वसणेचें गीत गावून तुजी कनवडाय आमी वाखणटा. शेकांशेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता, सर्व काळी मनशातें कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदूत असो दळबार संतोसान तुका वाखणटा सरगाळ. तांचे वाखणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबळांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कश्ट मरूंक सोंसुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच बरें जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergatuya. सुमिया जेजू तुझे मरण आमी समारंभता. तुझे पूर्ण जीवन पुनामी परगडता. तुझ्या येण्याक आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचे विस्तारले त्याच्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टेकतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत दूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
Tias Jesu vorbi, Tias Jesu sangata, Tias Jesu tăi povitratmyaच्या एक पूर्ण, सर्वोद्वेधार बापा, सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. जेजू आमचो बाप सदांच आमचे संगी आसा म्हणच्या त्या बरोवच्यान आमचे ते आसचें बें पयस करून जेजूंचे केले मागणे सांगता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस, आनी आमकां थळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतलीं आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर्पातकांतली सुटय आनी सर्व आकतांतले वाटय. कित्या राजोटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शिळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फोना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आशिता लालिता give तुका सदा. हांव आशिता सुमिया, हांव लालिता दुनिया. आशिता लालिता give तुका सदा.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताची आवयस उडास काडून या पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला आणि ताचे वरवीं आमच्या सुरवंदरात जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. म्हूण ती मोरयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. उसनिया क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मोंती सायबिणीचे नोवेन. ए बाळ मरी, सर्वेस्परा देवान तुका जेजूची आवय जावन विंचून काडली आनी साबार देण्यांनी तुका नेटयली. ह्या खातीर आमी तुजे सांगाता संतोश पावता आनी देवा बापाक अर्गां दिता. तुज्या जल्मा वरवीं तुज्या कुटुंबाक तुवें संतोश हाडलोय. तुज्या जिणेंत सोडवंदाराची आवय जावन मनशा कुळाक तुवें व्हड सहकार दिलोय. ह्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटा. हांव सोम्याची चरण दासी म्हूण प्रसारून तूं देवा मुखार संपूर्ण खालती जाली आनी देवाच्या कुशेक तुज्या जिणेंत पयलो जागो दिलोय. त्यागाची आनी कश्टांची तुजी जिणी आमकां प्रेरण दिता. देवान तुका क्रिस्तांव कुटुंबाची आवय जावन नेमल्या आसता आमच्या कुटुंबांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां मागून धाड. आमच्या कुटुंबांत मोग, एकवट आनी एकामेकाची सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी. कुटुंबांत संतोशाक कारण जावचे व्यक्ती आमकां कर. ए मरये, तुजे बरी खालती जावंक आमकां शिकय. देवाच्या उतराक पाळो दिवन त्या प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडूंक आमकां आदार दी. सर्व आमच्या कश्टा दुखांत, विघ्ना अनवरांत आमकां तूं पाव. आमच्या जिवनाक गरज पडचे सर तुज्या पुता लागीं मागून दी. ए बाळ मरये, तुका फुलां अर्पून आमी तुका मान करता. कशी ही फुलां तांची सोबाय आनी तांचो परमळ आपल्या भोवारी प्रसार करतात गी, तशें आमच्या बऱ्या उतरांचो, करण्याचो आनी शगुणी जिणेचो परमळ आमचे भोवारी प्रसार जायसो कर म्हूण मागता. आमेन. सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी, कृपेन भरलेले सुमितुचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान मरी, कृपेन भरलेले सुमितुचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. नमान मरी, कृपेन भरलेले सुमितुचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसू. भाग्यवंती मरिये, देवाची माये, आम्हा पापीं खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. बाळ मरिये, आम्हा पासत विनंती कर. मोरये क्रिस्ता माये, तू आमची माय सारकी. उलो मारता माये, आमी तुजी भुरगीं. तू आमची माय, तू आमकां जाय, तुजी सरशी येता. विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. विघ्नान वारान सुखा दुखान
माई तुजो आदार मागता मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुझी भुरगीं मुखार पुत्रा सोवे हांव क्वार मुरया शिरवाती आमकां भगवान कुर्साचे करुवेन निवार आमकां आमच्या दुस्परांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे